सर तुम्ही आयज नोटिफिकेशन काडला की गव्हर्नमेंट सर्वंटान 15 तारीख पर्यंत आपले रेशन कार्ड हे करचे म्हणून. हय ते आमी सगळे गव्हर्नमेंट सर्वंटा कडेन किंवा जे कोणाचे लोकांचे इन्कम 5 लाखाच्या वयर आसा तेंच्यांनी आपले रेशन कार्डां एक तर तो फॉर्म डी भरून सरेंडर करून दिवचे प्रत्येक तालुक्याचे आमच्या ऑफिसान. असे नोटिफिकेशन आयज काडला तुम्ही. हय ते 15 मे पर्यंत आसा. ही तांकां आमी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या 15 तारीख. नाजाल्यार मागीर आमी फुडें जे कितें आसा ती लिगल एक्शन तेंचेर घेतले. सर आनी एक गजाल ती खुबशी जाणांची रेशन कार्डां कॅन्सल जाल्यात ती कितें कितें ना कॅन्सल जावना तेंच्यांनी. ज्या लोकांनी लास्ट 6 म्हयन्याचे कोटा व्हरू नाशिल्ले तेंची ब्लॉक जाल्ली आसा. तेन्ना आमी तांकां रिक्वेस्ट केलो तुमकां जर कोटा तुमी ज्या हितून पडटा स्किमीन जर पडटा तर तुमी तुमचो कोटा व्हरा आनी ते रेगुलर चालू दवरा म्हणून. जाल्यार तो तेंच्यांनी ते बरोवन दिवपाचे आमचे इन्स्पेक्टरा कडेन तालुका लेवलाच्या आनी तांकां तो कोटा तेंचो चालू जातले परत ओपन जातले. सर हे आतां जे गव्हर्नमेंट सर्वंटाक आहा पळय फक्त 5 लाखाच्या वयर इन्कम आहा तेंकां स्पेसिफीक अशें आहा काय. कोणाचे इन्कम 5 लाखाच्या वयर आसा तेंकां तुमी गव्हर्नमेंट सर्वंट आसूं किंवा प्रायव्हेट आसूं. ते रेशन कार्ड कॅन्सल जातले तेंचे काय तेंकां दुसरे ऑप्शन मेळटले. तेंचे रेशन कार्ड कॅन्सल जातले. ऑप्शन काय ऑप्शन काय ना. ऑप्शन आसा ते सीएम साहेबान सांगलां तेशें तांकां ग्रीन रेशन कार्ड जर जाय तेंचो आयडेंटिटी प्रूफ म्हणून जाल्यार ते तांकां मेळटलें मागीर. ते एप्लाय करचे पडटले. हय ते एप्लाय करपाक दॅट इज अंडर प्रोसेस. ताका तो टायम लागतलो थोडो.